नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे आयचे कहाणी प्रेरणाची म्हणून कार्यक्रमाक सर्व वीक्षकांक हांव जयश्री पै आत्मीय स्वागत करता. आज काली आमगेल युवजनांक युवा पिळगेंक वयली शिकून विंगड गांवां वचून खंय परदेशाकय वचून काम करता म्हणून मन आसता. मागीर कॉलेज वतनाची हांग पॅकेज कितले म्हणून एक मना दवरून घेवन तसले कॉलेजान तूं पॅकेज चड आशिल्ले कडेन हांनी एडमिशने घेताची. जनाक एस्पिरेशन्स आकांक्षा म्हणल्यार जावका आनी आसूका जाल्यार मालगडान केलेलो व्यार आस म्हण जाल्यार फॅमिलीचे बिझनेस आस म्हण जाल्यार तें आमगेले आज तरणाटे पळयतावे मुखारसून व्हरतावे. हांकां व्यारांत उमेद आसुवे म्हणल्यार मस्त असल नमन्याक प्रश्न सवाल आमगेले मुखार आज आसा. तशीची ताका मालगडांनी कश्ट कोण केलेलो व्यार वो त्या व्याराक आमगेले एक हात दिवन आनीक चंद कोन मुखार हाडया म्हणल्यार मना आसून विचार आशिल्ले जन मस्त उणे आसाचे. तसले एक विचार आशिल्ले हॉटेल मॅनेजमेंट कोरून पोस्ट ग्रॅज्युएशन इन हॉटेल मॅनेजमेंट कोरून हांगेले गुरपुरांतू जनता हॉटेल म्हणून तंतू फॅमिली बिझनेसांतू पाल घेवन आसाची. आज आमगेले सोयरे लवलविकेचे तरुण आनी एनर्जेटीक जावन आशिल्ले श्री सुधीर कामत आज आमगेलो आसाची. सुधीर, तुमकां आमगेले कार्यक्रमाक स्वागत करता. मस्त खुश दिसता असं तुम्ही आजी ट्रेडिशनल ड्रेस घालून आयलींची भारी खुश जाता. येद्रा वची पश फुडें हांव तुमगेले कितें परिचय दिया म्हणून सांगता. हांव सुधीर कामत म्हूण सांगून आमी गुरुपुरा भितर एक हॉटेल चलयता आसाचे. ते आमगेले आतां थर्ड जनरेशन चलयता आसाचे. ते हॉटेल स्टार्ट केलेले आमगेले अज्जान आनी आमगेले अण्णान ಒಟ್ಟು ಸೇರೋನ್ ಕೇಳಲೆ ತನ್ನ ಸಾಧಾರಣ 50-51 ವರ್ಷ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೇಳ ತದಣ ಇತ್ಲಿ ಪುರ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನ ಇತ್ಲಿ ಪುರ ಸವಲತ್ನ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟಾರ ಆಶಿಲೆ त्या टाइमार तनी कष्टार कसकी एक चलयले कसकी केले तदनंतर मग मान तांगेल उठ मेळलो तनी कसकी एक एक लेवल हांड रब्बेले आम्ही जॉइंट फॅमिली अशे घरकडे तशी व्यारू आम्ही जॉइंट जावन करता असाची. आता हॉटेला भितर कशी म्हळ्यार आम्ही हाव आमगेल भाव म्हणता पुतू मानतू आनू मेर घरकडचे पुरा जन पार्टिसिपेट करून कसकी एक हॉटेल चलयता असाची. हॉटेला भितर देवा देवन व्यार अस देवाला आशीर्वाद सोम्याला आशीर्वाद व्यार चांग अस कस्टमर्साला कसकी सॅटिस्फॅक्शन ते एक आमकां आशीर्वाद रुपार मेळटा. कसकी जावन एक छंद जावन आमी व्यार चलयता असाची. तशी ताजे ಒಟ್ಟುची कशी म्हळ्यार आमी आतां ಸ್ವಲ್ಪ फ्री मेळ्ळ्या टायमार सोशली जावन जना हेल्प देव तशे कसले एक जन आतां कसले एक मेडिकल हेल्पा जावो एक विंगडकनचे हेल्पा जावो येताची तांकां कशी कसले एक व्यवस्था आमगेले मी जेव तशें करताची. ताजे भितर आमकां एक गुडविल आसा गांवां भितर एक आमकां लायक नांव आसा गुडविल आसा ते एक चलोवन व्हरता असाची. व्हेरी गुड, भारी खुश दिसता. गुरपूर एक सान गांव मुडबिद्रे कारकळा वतन मेळटा थंय तुमगेलें हॉटेल भारी एक नांव पावला. सो हांग काप पिवची म्हळ्यार पुरा जना भारी एक संतोष घरा पिला म्हणके जाता म्हणून म्हणतात घरान तुला खाणा म्हणके जाता म्हणून सांगताची. आतां तुमगेले थर्ड जनरेशन चलता आसा व्यार पळयता आसाची. तशी ओवर द जनरेशन्स म्हळ्यार तुमगेले आज्जो आनू आनी तुमी कशी इवॉल्व जाल्लींची म्हळ्यार मालगडाले मेंटेन कोन्न वॅल्यूज मेंटेन कोन्न दवरून तुमी कशी इवॉल्व जाल्लींची म्हण एक सांगीत की हांगा. आम्ही कशी म्हळ्यार सान दाखवून आम्ही फूड दाखवून कशी म्हळ्यार आतां हांव 8 क्लास आसतनाची हॉटेलांत तो इनवॉल्व जावन आशिल्लो. 8 क्लास दाखवून फ्री आशिल्ले टायमार वचून हॉटेला वचून कसले काम असले करता आशिल्लो. तेदन दाखवून ಸ್ವಲ್ಪ क्युरियोसिटी ताजे वेळ डिपेंड जावन मागीर हॉटेल मॅनेजमेंट केलें. बद्दल सांगता हांव खंयच्यो कामां मेळका म्हूण सांगून लेखून केलेलें. त्या टायमार कसं जालें म्हळ्यार अण्णाके ಸ್ವಲ್ಪ हुशार ना जाल्ले. तदनंतर मागीर हांव वापस येवका जालें. वापस येवन हांव मागीर हॉटेला सेरवालो हॉटेला काम करता आशिल्लो. तशी मागीर तेच कंटिन्यू जालें. मागीर आमकां हॉटेलांत इंट्रस्ट चड जालें. तशी मागीर मना दिसलें भायर वचून वापस विंगड करचें आशिल्लें हांगाच आमी कंटिन्यू करुया म्हणून सांगून जालें. तशी मागीर तेच कंटिन्यू करून जमकेलें. आसो भारी खुशी. आनी तुमी चड सान आसतना तुमकां कसले विंगड मात्यात तशी हॉटेल सोण हॉटेलाचे आशिल्ले जाल्यार तुमकां एक मनांत ड्रिम्स म्हूण आसताची ते कसले ड्रिम्स आशिल्ले जाल्यार ड्रिम्स म्हूण कसं ना ते दण कशी पोस्ट ग्रॅज्युएशन करका
ग्रॅज्युएशन जाऊ का एकल्या कशें म्हळ्यार एक एज्युकेशन म्हळ्यार जाऊ का ताजे खातीर एक पोस्ट ग्रॅज्युएशन जालें फर्स्ट ग्रॅज्युएशन केलें बीकॉम ताजे मागीर एक ಸ್ವಲ್ಪ फूड इंडस्ट्री भितर ಸ್ವಲ್ಪ इंट्रस्ट खातीर एक पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलें ताजे ಸ್ವಲ್ಪ टायमा मागीर गोवा भितर आशिल्लो तशें मागीर थंय दाखोवन मागीर वापस आयलो मागीर हांगा राबलो ताजे नंतर वाड्डीक जाल्लें तशेंच मागीर चेडूं हें शिकता आसाचें एक धूव एक पूत आसा म्हाका वंडरफुल वंडरफुल ग्रेट गुड आतां तुमगेलो तुमगेलो मांतू माव सकडे ಒಟ್ಟು आसची जॉयंट फॅमिली म्हळ्यार सगळ्याले अभिप्राय एकल्याक वचुका जाल्यार तुम्ही मालगडान सांगिला ऐकून करता की तुमगेले तुम्ही सांगच्या आसता की नाही आम्ही कशें म्हळ्यार आतां आमगेले घर कडेन मालगड म्हळ्यार मानतो कसं असल्यार डिसिजन मंतान घेवचें मन ते व्यारा विशयाचो वा घरा विशयाचो मंताल डिसिजनाक आमगेले आसता तांचे भितर वचपास कसले आर्ग्युमेंट ना व्हेरी गुड तशें जावन त्याची कंटिन्यू जाल्यार निमित्त तशें हांव तें कशें कंटिन्यू जावन वता आसा व्हेरी गुड भारी खुश दिसता आनी तुमगेले हॉटेलाचे खंयचे एक अविस्मरणीय म्हळ्यार हिस्टॉरिकल मोमेंट जो क्षण आसल्यार सांगायची पुढे अज्जाल कालगतेरी अज्जान मंतानान व्यार करता आसतना ते दणा एका टायमार आमगेर हॉटेलाक अडवाण येयला वाजपेयी येयला अशोक सिंगाला येयला म्हूण तांणी सांगिल्लें आयकलेलें आमी जाल्यार आमगेल जनरेशना टायमार येडियुरप्पा एक सीएम जावन आसतना डीसीएम जावन आसतना ते दणा एक 2-3 वेळा येयला ते एक आमकां एकच एक प्राऊड फील आसा खुशीची असो तसल पुरो हड्डू मनशान हॉटेलां येवन वतना म्हळ्यार हड्डू मनश म्हळ्यार ताणें लायक नांव घेतिल्लें जेन्ना येवन आसतना तुमकां एक भारी खूश दिसता तें केन्नाय एक मेमोरेबल इव्हेंट जावन आसता खुशी जाली आनी तुमगेले अज्जान अन्नान पुरो करून हाडल खाण आत्ताय तेच क्वॉलिटी आसा 51 वर्स जाल्ले म्हूण तुमी सांगिल्लें आसा जाल्यार त्याच गायडलायनार आसाची मागीर एक सान क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन वाय जनता इवन टुडे जनता म्हूण आजीक कसले जाव का म्हूण ते दणा अज्जानांनी हॉटेल स्टार्ट करतना कशें म्हळ्यार तांणी भारी कश्टार केलेले तांगेले अज्जाल जो आमगेले अन्नाल जो ते दण पुरो मंताल जो तेन्ना तांगे लायफ स्टायल कशें म्हळ्यार भारी कश्टार तांणी केलो पुरो कश्टाच विशय पुरो सांगतना तांकां दिसता आमी मस्त सुखार आसाची म्हणून आमगे लायफ स्टायल मस्त सुखार आसा म्हणून ते तांचे कश्ट कशें म्हळ्यार तांगे तांकां गोत्तू त्या टायमार तांकां ते कश्ट गोत्त आशिल्ले निमित्त जनाक कसले आमी सेव कर का म्हळेलें हाजी वयर तांणी ते हॉटेल म्हूण केलेलें तशें तांणी ते रेट त्या टायमाक मस्त उण्यार रेटार दिता आशिल्ले मागीर टायम वता वता आत्ता रेटाक समजावन आमी ಸ್ವಲ್ಪ रिवायज केले जाल्यार आमकां गोत्त आशिल्लें म्हणटा विंगड कडेन कंपेर केल्यार आमी एक रिजनेबल रेट दिताची म्हूण सांगून आमगेले मनांत मागीर ताजे जोड कशें म्हळ्यार जनाक एक सॅटिस्फॅक्शन ताका जन येताची कसले येताचे आमगेले ते फूड लाय जाता आनी तांकां सर्वीस एक तुमी तावळ सांगलें म्हणजे होमली सर्वीस म्हणून ते कसले येता म्हळ्यार आमी घरकडचे आशिल्ले निमित्त ते घरकडचे एक वातावरण आसता तशें ते होमली हाजे निमित्त जनाक एक सॅटिस्फॅक्शन एक वेळा आयलो आनीक वेळा वचा थंय वचा आमी च्या पितय थंय वचा लायजात थंय मागीर आमगेले ते आमी पुरा आयटम्स राकडार करचे ते फायरवूड ते एक एटमॉस्फियर जनाक आतां सिटी लायफान कशें जाला म्हळ्यार पुरो जन गॅस यूज कोर न्हू तांकां ते फायरवूड म्हळ्यार कसं न्हय फायरवूडान कशी करचे केलो चेडू आनी गोत्त सयना केलो जन खाली ते दाखोवच खातीर वापरता चेडू ते येवन पळोवन ताजे वेळ ते तांकां खूश जावन नेक्स्ट फावटी येतना आनी तांणी वापस विंगड कोणाक सांगून ते वर्ड ऑफ माउथ ते स्प्रेड जावन 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 तशें तेवे एक आमकां एक हें आसा व्हेरी गुड भारी खुश जाता जाल्यार तुमी फायरवूड म्हूण म्हणलें ते राखकुडांनी मेळच्याक तोंदरे आसता की तसल कसले प्रॉब्लेम जायना राकडाक कशें म्हळ्यार लोकल जावनूय मेळटा मागीर भायर मेळटा राकडाक कसले प्रॉब्लेम ना कारकळ सायडा पुरा तांणी हळून डीप पोवन आसता तांणी फोन केल्यार सप्लाय करता लाय जालें खुशी जाली आत्ता तुमगेले टायम पळयतना तेन्नाच कस्टमराक तुमी पळोवन आशिल्लींची आत्ताच कस्टमर तुमी पळयता आसाची तुमकां कसले डिफरन्स तुमी नोट केलेले आसा की डिफरन्स म्हणून मस्त कसले कळना जाल्यार आत्ता जनरेशन ಸ್ವಲ್ಪ फूड टेस्ट ಸ್ವಲ್ಪ चेंज आसता यूथ तांगेले जाल्यार नॉर्मल येताच आतां पयर एकलो चाललो तो सान आसतना आमगेले हॉटेला येता आशिल्ले म्हाका एक क्युरियोसिटी तो सकाळी पालपाला 6 घंटा आयला एकलो आयला ताका पळयतना ಸ್ವಲ್ಪ वेल एज्युकेटेड अशें ताका एक 8 वर्सां जायत ताका लागून अशी क्युरियोसिटी निमगेली तूं सकाळी पालपाला हांगा खंय येयलो म्हूण सांग तेका म्हणालें हांव सान आसतना हांगा येता आशिल्लो अम्मा लोटांनी आज अम्मानी भायर वचचें आसा आज म्हाका हांगा काप पिवपा म्हणून तशें हांव काप पिवचे खातीर तो कोडेला दाखोवन गुरपुरा येवन सकाळी काप पिवन वचपाचें म्हणटा तशें त्या पुरो आयकतना ಸ್ವಲ್ಪ आमकां ಸ್ವಲ್ಪ मना ಸ್ವಲ್ಪ खुशी जाता खंडीत ते तुमी प्राऊड फील जाताची वय खुशी जाली आनी तुमगेले म्हळ्यार एक नवे कसले खाण तुमी इंट्रोड्यूस केलेले जेवस की तुमगेले मालगडान केलेले सोण कसले नवे म्हूण कसले कर न्ही मध्यंतर आमी आतां केलो पुरो ऍड केला पलाव करता आमी
तशी चपात करताची त्या पुरा जलारी कशी म्हळ्यार आमगेले एक ट्रेडिशनल फूड म्हळ्यार पूर दाखवून त्या बिस्कुट आंबडजो बटर आंबडजो फोर लावू इडली नॉर्मली जन आयले त्याच लेख म्हळ्यार आमगेले तुप्पा पावळ म्हळ्यार ते एक कसकी एक देवान एक हात धरला नाव पावला ते तशा ते एक जन ताजी कती रीच म्हूण सांगून येत तशी जनान निमगूचे त्याची तांकां विंगड आयटम तांकां विंगड कडेन मेळच्या पुरो जाल्यार युनिक कसले एक मेळटा ना तांणी ते त्याच निमित्त आतां एक खंयचे एक पर्टिक्युलर प्लेस खंयचे एक फुड्डा फेमस म्हळ्यार जनान थंय गेल्यार त्याच निमगूचे आमी एडिशनल कसं ऍड केल्यार ते एक जस्ट एक चेंज ऑफ टेस्ट जाता शिवाय त्याची सेल्स म्हूण धरू जाय व्हेरी गुड हांवें एक दोन फावटी येयल्या तुमगेल्या हॉटलांत ते पावलो म्हणटना म्हाका उडगास येयलो ते राकडारी तुमी करून दिले ते हांवें पळयला भारी खूश जाल्या म्हाका खुशी जाली आनी बदची हांव सांगता जाल्यार घरान तूं बसून खाला म्हणजे तुमगेली एक हॉस्पिटॅलिटी म्हाका भारी आनंद जाला तशी तुमी आतां हॉटेल मॅनेजमेंटान तूं PG पोस्ट ग्रॅज्युएशन केला तुमी ते शिकिले तुमकां आतां ह्या हॉटेला खातीर खंयच्या विशयान जो उपयोग पडला की कोर्स नॉलेज म्हणटात न्ही कोर्स नॉलेज म्हळ्यार कोर्स नॉलेज ते प्रॅक्टिकल अंत भितर कशें म्हळ्यार प्रॅक्टिकल लायफ कोर्स नॉलेजा निमित्त कशी म्हळ्यार तांत भितर ना म्हूण सांगू जायना तांत भितर केलो पुरो आमकां टिप्स आसता आतां खंयचेय कोर्स करतना कसली एक टिप्स आसता त्या टिप्स पुरो आमकां यूज करूं जाता त्या पुरो यूज करूं येता मागीर जनरल जावन आमकां केलो पुरो मस्त नॉलेज मेळटा येस अल्टिमेटली खंयचे आहान तूं आमकां प्रॅक्टिकली आमी करतना कळटा म्हणून हांव लेखता न्हय प्रॅक्टिकल नॉलेज की मस्त आसूं ताज्यो टू स्किल्स आसूंकाची न्हय असो खुशी जाली आनी आज काली कामां परत जेवण मेळचे भारी तोंदरे आसाची सो तुमी कशी सुदारसून व्हरताय कामाचे मस्त प्रॉब्लेम आसा आतां खंय ते म्हळ्यार मस्त हॉटेल क्लोज करता आसाची विशय कसो म्हळ्यार जेवण मेळना लेबर शॉर्टेज आतां आमगेल्यांक कशें जाता म्हळ्यार आमी घरकडचे एक हॉटेला भितर जो काही रेडी करचे विशय जो एक 7-8 जण आम्ही घरकडचे आशिल्ले निमित्त कसकी एक ते घरकडच्यांनीच केल्या निमित्त कसकी एक चोल वता मागीर पुरा कामाच्या घेवन म्हळ्यार बारी कश्ट आसत हॉटेल फिल्डा भितर बारी कश्ट आसत हांवें कसले मॅन्युअली जावचे सोणो मॅशिनरी घालका पडटा मॅशिनरी घाल्यार तेच जाता कशी म्हळ्यार आतां खंयचे एक आयटम आतां कसले एक हातान आमी हातान खावचे की चमच्यान खावचे डिफरन्स आसता ते टेस्ट येवका जाल्यार आमी हातांनी खावका तशी ते खंयचे एक आयटम करता जाल्यार मॅन्युअली आनी मेकॅनिझमान तो मस्त डिफरन्स आसता करेक्ट खंडीत तशी आतां तुमकां व्यार एक्सपांड करूं जो कसले मंगळूरा येवन घालया जो तुमगेले हांगा गुरपूर आजू बाजू लागीं खंय घालया म्हणून कसले मना आयले तसले एक आसता कसले म्हळ्यार आतां आमगेले हायवे त्या सायडा गेल्या निमित्त ते कसले एक साना मट्टार व्हड मट्टार न्ही कसले म्हळ्यार ते सेम तुमी ते लास्ट निमगेला म्हणून घेतात लेबर प्रॉब्लम जाता इश्यू जाल्यार एक कसं म्हळ्यार कसले एक साना मट्टार कर का कसं म्हळ्यार हायवे त्या सायडा वता म्हणटना हांगा कशी देवा देन व्यार आमगेल काय जाय आसना कसं म्हळ्यार आमगेल व्याराक आमकां सोदून येतले जनस म्हळ्यार गुरपुरा भितर च्या पिवका म्हण येतले त्या सायड दाखवून येताचे जाल्यार एक हायवे कसले एक कर या म्हण सांगून कसं करेक्ट तुमगेले बद म्हळ्यार एक खाणा मात्र म्हणून एक क्लेनलीनेसाकय नांव पाविल्लें आसा सो हाजे ಬಗ್ಗೆ एक दोन विशय आमगे विक्षकांक ते म्हळ्यार कशी म्हळ्यार आतां आमी आतां कसले फूड खावची म्हूण जाल्यार हॉटेलांतूच खावचे आमी काय घरा वचना आतां सकाळी एक वेळ आयली म्हूण जाल्यार दनपार ते आमी हॉटेलांत वचपाचे तशें आमी खातना आमची कशी एक एटमॉस्फियर आसता एक आमगेले म्हळ्यार एक आसता ना ते ಸ್ವಲ್ಪ क्लीन आसल्यार आमकां एक खुशी जाता तशी ते आयले ते गिरायकांक आमी तांणी मस्त कसं नाही येतलं रे ಸ್ವಲ್ಪ पुढे क्लिननेस विशयार इम्पॉर्टन्स दिवका मागीर आमी घरकडच्यांनी केल्या निमित्त जाल्यार तितले आमगेले म्हळ्यार अशें निमित्त आमी काम केल्या निमित्त ते एक ಸ್ವಲ್ಪ आमी जाल्यार तितले मेंटेन करू व्हरता तुमी इन्वॉल्व जावन सगळे ಒಟ್ಟು मेळ करताची भारी चांग विशय आनी एक सान कसं म्हळ्यार एक युवा जनांक आतांचे शिकून जत्तरी काम आवची की व्यार घालची की स्टार्टअप करची की म्हळ्यार एक नमना दुविधा आसता सो तुमगेले आमगेले विक्षका खातीर ताजे विशयान कसले अभिप्राय आसा ते म्हळ्यार आमगेले हांव सांगची कसं म्हळ्यार आतां युवजनांक नॉर्मली तांगेले घरकडचे आनी कसले एक बिझनेस कंटिन्यू करून आयले म्हूण जाल्यार तांगेले एक वेल सेटल्ड आसा म्हूण जाल्यार एकय तांकां कसले स्कोप आसा म्हूण जाल्यार मुखार सावन व्हरता जाल्यार तांणी बदल जाल्यार तक्काची जॉयन जावची लायक कसं म्हळ्यार विंगड जेन्ना आमी डिपेंड जावका म्हूण ना आतां खंयचे एक कामाक गेल्यार तांणी पॅकेज कितले दिवचे पुरोचे कितले दिवचे पुरो तितले टार्गेट्स दिताचे अंत भितर आमी स्वंत बिझनेस केले टार्गेट्स ना प्लस
त्यांनी कितले काम केला पळय त्यांनी आम्ही एक्स्ट्रा काम केलं त्यांनी काय आमकां एक्स्ट्रा पॅकेज दिनाचे त्याचे आम्ही आमगे सोंत बिझनेस आणतो 1 घंटे एक्स्ट्रा केली म्हणजे ते कसं एक्स्ट्रा मेळटा ते आमकां आसता ते आमी विंगडच्यान कोणाक दिवचे आसना मागीर एक देवान एक आमकां कशी म्हळ्यार आमकां आमची जीएसबी समाजाक कशी म्हळ्यार देवान एक पूर दाखोवन आमकां एक हे दिला एंटरप्रेन्युअर म्हळ्यार तो एक बिझनेस चलोवन व्हरतलो ते आमचे गेले म्हळ्यार कसं म्हळ्यार ताणें एक व्यार येयली म्हणून व्यापार असतो तशी ते कसकी एक देवान आमकां दिला ते चेडूआ आनी ते विंगड कडेन वचून ते कामां मेळ्ळो ताणें वर्कर जावन अशें आशिल्ले ताणें कसकी एक सानो मोठा व्यार करून गेले ताणें ओनर जावन अशें लायक म्हणून म्हगेलो एक अभिप्राय करेक्ट भारी खुश जाता आनी तुमगेले किरुपरीचे अंतू तुमी सोशल सर्विसा ಬಗ್ಗೆ सांगिल्लें सर सो ते तुमी कशी वेळ काडटाची आनी ताजे ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗೆ सांगाची सोशल नमुन्याचे सोशल सर्विसेस तुमगेले सोशल सर्विस म्हळ्यार आतां ಕೆಲವು हुशार नातील येताचे तांकां कसले एक मेडिकल ट्रीटमेंट मेडिकल कंडिशना विशीं कसले एक डिस्कस करच्याक की एक तांकां विंगड कसले प्रॉब्लम आशिल्ले तर ब्लड जावं काय ह्या जावं काय त्या जावं काय तशें येता तशी एक लास्ट टायम एक गौचर डिसीज जावन चेरडाक त्या चेरडाक हुशार नातील खातीर एक आमी हांव एक व्हॉट्सअप ग्रुपांनी केल्ले तांकां 13 लाख रुपीज ओट्टू जाल्ले ते बँगलोरा भितर ट्रिटमेंटा खातीर आमी हांवें चमकले 2 वळ वचून ते पर केल्ले देवान ते जायनी कसं म्हणटा ते चेरडू मध्येन तो हे जाल्ले एक्सपायर जाल्ले जाल्यार ताजे ते दुड्ड भरलेले आशिल्ले 9.5 लाख रुपया त्या चेरडा लावसून नांवार दवरून त्याच बँका भितर दवरला फिक्सड करून तशेंच एकदां ते पयर पळयतना एक 10 की 10.5 लाख रुपया जाल्ला तशें तांकां एक घर ना तांकां एक घर कोण दिवका म्हणलें एक इंटेंशन आसा तशीच आमगेले गुरुपुरा भितर एक गव्हर्मेंट स्कूल आसा तशी गव्हर्मेंट स्कूलान तूं हांव एक मेंबर जावन आसा तांगेले हांत भितर कमिटी मेंबर जावन तशी तांणी अशी एक वेळ अप्रोच करतना स्कूलाक कंप्युटर जावका म्हणून तशें हांव आमगेले गांवचे मधुसूदन पै तांणी हांगा आमगेले सेंच्युरी बिल्डर्सा भितर तांचे भितर CFO जावन आसाचे तांणी कसं म्हणलें ना हांव मिगेल गांवाक कसले एक करता म्हण सांगून तांणी एक कंप्युटर लॅबाक एक बार कंप्युटर त्या पर एक व्यवस्था केल्ले तशीच त्याची नेक्स्ट तांणी वापस फर्निचर व्यवस्था केले चेडूआ खातीर तशी अशी उलयतना तांणी ते चेडूआला आमगेले ते एक प्रायमरी सेक्शन विंगड कडेन आशिल्ले ते आमी हांगा शिफ्ट केलेले गव्हर्मेंट स्कूलाक तशी थंय तांकां एक बिल्डिंगा वेवस्था ना आशिल्ले तशें एक वेळ येतना मधुसूदन पळयन पळोवन ना आमी एक बिल्डिंगा वेवस्था करया म्हूण सांगून तांणी ते बिल्डिंगा हें करून तांणी 55 लाख एक बिल्डिंग बांदून दिल्ले तशी एक सना मोठे एक आउटरीच प्रोग्राम अशी म्हळ्यार एक गांवचे जन सुमार जन आमगेले गांवांत दाखोवन सुमार जन भायर वचून तांणी एक लायक पोस्टार की तांणी एक लायक हाजेर आसताची तांकां आमी एप्रोच जावका तांकां दिवच्या मन आसता एक आमची गेल समाज कशी म्हळ्यार तांणी दिवच्यान तो भारी मुखारी तांकां कोट्राशी कशी म्हळ्यार आमी तांकां एप्रोच जाली म्हूण जालें तांणी 100% दिताचे आतां चांग कॉज म्हूण जाल्यार कोणें हेल्प करताचे तशी त्या एक हे जावन तशी ताजे आमची गेल समाज म्हूण न्ही गव्हर्मेंट स्कूल जाल्ले निमित्त आमी कोणाकय अप्रोच करता तशें एक मुस्लीम व्यक्ती तागेलें नांव अब्दुल लतीफ म्हूण सांगून तशें तागेले एक अप्रोच जाले खातीर ताणें एक 15,000 स्क्वेअर फिटाचे एक प्लेस आसा जागो ताका एक इंटरलॉक वेवस्था तागेले लेकार एक 10 लाख रुपयाचे लग जाता ताणें ते हांव करून दिता म्हूण सांगून ताणें तशी उपोवंक घेतला तशी कसकी एक आउटरीच करून जनाक आमगे निमित्त समाजाक आमी दिवन कसले जावका म्हूण ना आम्ही कोणाला घेऊन दिल्यारी समाजाक ते एक सोशल सर्विसाची तशें ते एक कोर का म्हूण सांगून एक कसकी एक इन्स्पिरेशन तशें एक गुरुपुरा भितर एक स्मशान जावका म्हूण आशिल्लें तशें ते स्मशानाक वेवस्था जाल्ले ताका एक फर्स्ट इनिशियल जावन पंचायत दाखोवन एक 1.5 लाख रुपये तशीच एक धर्मस्थळा दाखोवन एक 1.5 लाख रुपये आयले तशें मागीर वरलेले पुरो वट्ट करून 1 लाख स्मशान केले जनाल सहकारू आमगेले गांवांत तूं पुरा पंचायत मेंबर्स जावो गांवची जन जावो तांणी परत ते स्मशाना कमिटीन आसा तांणी परत वट्ट मेळून सांगून कोर तशें पल्ल्या ताजी इनॉग्रेशन म्हणून दवरला असं भारी खुश जाली आनी तुमी तुमगेले टायम चंदुकोन तुमी एक इन्स्ट्रुमेंटल जावन आसाची सोसायटी खातीर म्हण तांतू भितर जाती मनशा पळोवंक मनुष्यत्व पळोवं शिवाय विंगड कसले पळयना तशी तुमी मुखार वता आसाची भारी खुश जाली म्हगेलें एक सान क्वेश्चन आतां स्मशान सेटअप करच्याक कसले तुमकां तें एक हें दिसलें आयडिया आयलें स्मशान म्हळ्यार आमगेले गांवांत स्मशान ಸ್ವಲ್ಪ एक पाळ बिद्द स्थिती म्हळ्यार एक ಸ್ವಲ್ಪ जीर्णोद्धार अवस्थेर आशिल्ले ते अशी एक वेळ पेपरार येयले तदनंतर मागीर एक कमिटीनी रिऑर्गनायज जाल्ले तांचे भितर कशें म्हळ्यार एक मुखारसून करचें म्हूण जालें तशें तांणी पुरो म्हाका एक सांगलें तो मुखारसून करया म्हूण सांगून
जायत म्हणले तशें आमी एक इनिशिएटिव्ह घेवन व्यवस्था केल्ले ताका पुरा फंडांनी ಒಟ್ಟು कोरून म्हणजे नॉर्मली कशें म्हणजे एक देवस्थान बांदचेनी आमी आयकलेलें आमगेले तितली सांगची तितली व्हड प्राय न्ही आमी सांगता प्रायेचे जाल्यार मलगड्यान सांगिल्लें आयकलें एक देवस्थान एक स्मशान आनी देवस्थान म्हळ्यार आयकलें का म्हणून एक स्मशान बांदल्यार ताका एक देवस्थान बांदिल्लें पुण्य मेळटा एक स्कूल बांदिल्यार एक ताका देवस्थान बांदिल्लें पुण्य मेळटा तशें तें एक हें आसा उत्तर आसा तशें तें उत्तर धरून हांव मुखार सरलें तशी ते काम मुखार चंजावन एक जनालय सहकारा निमित्त चंजावन गांवच्या सहकारा निमित्त चंजावन स्मशान एक व्यवस्था असं व्हेरी गुड ते तुमगेले इनॉग्रेशन जाता जनाक सहकार जाल्लो तुमगेले एक इन्स्ट्रुमेंटल जावन काम केलेलें ना भारी खुश जाता आनी कसले विंगड सोशल प्रोजेक्ट तुमगेले आसा की सोशल प्रोजेक्ट त्याची ಕೆಲವು डोनर्सान पुरा सांगला ते गुरुपुरा भितर कशें म्हळ्यार गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल जावंक जाल्यार आमी एक 7 किलोमीटर तकड गंजीमट्टा वचका PSC प्रायमरी हेल्थ केअर सेंटर तशी ते गुरुपुरा भितर एक करका ताका एक 2-3 जणांना आमकां एश्युरन्स दिला एकल्यान ಸ್ವಲ್ಪ अमाउंट दिता अशें म्हणून सांगून तशें त्या पुरा जाल्ली म्हणून जाल्यार एक ते आनी एक गोशाल एक आमगेले मधुसूदन पे बारी इंटरेस्टेड गोशाल एक ताका कसं गो या जावका गोशाल जावका ते इन्कमा खातीर न्ही ते काही पडलेले मेळलेले गाय असता काही उशानातील गाय असता काही धरलेली गाय असता त्या पुरा हाण आमी पोसून एक गाये ते एक सर्वीस करता म्हणून सांगून तांकां एक मना आसा तशें ताका एक आमी ट्राय करता असाचे तुमगेले गुरुपुरान तो गोशालेचे कसले येना दिसता आतां सद्या ना असो भार लायचेले आनी हाका पुरा ते लॉज गव्हर्नमेंट पॉलिसीज पुरा आसता न्हय ते पुरा फुलफील करे ताका एक कमिटीनी कोर न्हू ते व्यवस्था करूं ताका लीगल गडे चेंज जावचे म्हण तशें कसले आसता की ते ताका समजा मागीर ताका चेंज जाता आसता ताका समजावन आमी व्यवस्था करता गेले जाल्यार ताका एक कमिटीनी करून ताका ट्रस्टांनी करून ते व्यवस्था टीम वर्क म्हण सांगितलं खंयची जाल्यार टीम वर्काची कोणी एकल्यान करत न्ही एक देवान एक असं म्हणजे एकल्याक येद्रा पेटो जा तू मुखार वस मागशी फाटीबला जन नातल्या कोणाकय कसले करू जाय खंडित खंडित भारी चांग विषय आनी एक जस्ट एक वैयक्तिक क्वेश्चन आउट ऑफ माय क्युरियोसिटी तुमगेले एक पूत आसा तो ताका तुमी तुमगेले हॉटेलांत घालका म्हणटा की ताणें तुमगेले व्यार मुखारसून व्हरका म्हणून तुमगेले मना आस की म्हण एक बद्दा सांगता जाल्यार म्हगेले पुत्तान सगळी अशी घरकड जाल्यार किचनांत अशें इवन फ्री आशिल्ल्या टायमार तो हॉटेलाक येता ताका पळयता म्हाका मिगेले उडगास यो आयलो येता म्हणून जाल्यार कसं म्हळ्यार आतांचे सिच्युएशन वय आतां सिच्युएशन पळयतना आ विंगड जनाक आतां तुमी कंटिन्यू करा म्हणून आमी पुत्ताक येवनूक म्हणून सांगू जायना तशें न्हू म्हणजे पुत्ताक इंट्रस्ट आसा तो मुखारसून व्हरता ताका तितले धैर्य आसा म्हणून जाल्यार मी केल्ले निमित्त काय दिना व्हेरी नायस गुड तागेले वेर सोडा नवय आतां आमगेले विक्षकांत मस्त जनाक व्हड पॅकेज मेळटा म्हण सांगून IT कंपनी पुरा वताचे मागीर एंटर जातर कळटा ते पॅकेज तांगेले हाजी तितले आसना तांणी लेखील तितले आसना तशें जाल्यार तांकां एक तुमगेले अभिप्राय कसो तुमगेले एक गायडलायन्स तशी जाल्यार कसं जावेत कसं करीत म्हण एक विक्षकां खातीर एक सांगता हांवें तेच म्हणजे फर्स्ट तावळ सांगलें म्हणकेची पॅकेज येता म्हूण सांगली म्हूण जाल्यार ताजी म्हापशी गेल्ली म्हूण जाल्यार ते केदां पॅकेज उण जाता केदां चड जाता म्हूण सांगू जायना आतां लास्ट टायम एक व्हडली डिजास्टर जालें कोरोना येता म्हूण सांगून कितली की जनाक लाख पॅकेज आशिल्ले हांकां केलो जना पॅकेज उणी केले केलो जना गरलाय पेटयले केलो जनाक पुरो काम गेलें तसंच सिच्युएशन व्यारेलिंक येना आमकां व्यारेलिंक लॉस तेदां त्या टायमार आमकां बंद आसच्या पुरो कसले आसच्या पुरो जाल्यार आमी केंची दीस आमी हिरदूसू सकाळी उठान वचून आमी बागेल काडयत आमी आमगेले व्यार फाल्यां वपास तयार कसले प्रॉब्लेम जायना तशी जनान चेडू आनी चेरके आनी कशी म्हळ्यार मस्त पॅकेज म्हूण वचन अशी आमकां मन आशिल्लें काम तांचे भितर कामा भितर येना आमी चांग काम खंयचेय करीत करेक्ट ते काम मुखारसून व्हरका आमी आमकां खंयचें काम हें केल्लें जाता खंयचें फुल्ला डेकोरेशन की ते केलें जाता ते स्टार्टअप करचे ताजे नंतर ते आमी ते ग्रो जाता गेली तशी व्हडल्यो डेकोरेटर जावेत ते करतना स्टार्ट करतना ते साना आसच्या पुरो जाल्यार ते व्हड जाता मागीर तांणी खंयचेय लेवला पोवच्या जाता करेक्ट तांकां सकले कसो म्हळ्यार एक नम्या स्किल हें पुराय ते स्किल दवर न्हू मन दवर न्हू तांणी काम केलें म्हणून 100% सक्सेस खंडीत भारी खुश जाली तुमी तुमगेलो टायम आमगेलो तो काडल्याक आमकां आमगेलो स्टुडियो येवन तुमी बसून आमगेलो तो डिस्कस केले तुमगेले विचार सांगले आनी हांव आतां कसो सांगचें म्हळ्यार आयजचे युवजनांनी म्हालगडाल व्यार आसल्यार तेंचे पळोवन घेवका
नावे तांगेल उद्यम घालच्याक तांकां उद्यमशील जावका आमगेले म्हळ्यार उद्यम आस म्हण जाल्यार आमी उद्योग तयार करीत आनी असल कामा खातीर तांकां आमगेले अनुभवी लोकाले सहाय मेळका अनुभवी लोकाले गायडलायन्स मेळका म्हण म्हगेले अभिप्राय आमगेले अभिप्राय आनी अशीची गांवांतूच आसली म्हण जाल्यार त्या गांवचे खातीर तूं आमी हान्नी आतां आमगेले सोयऱ्यांनी कितले की तांगेले टायम आनी हें वेळ ताजे गांव डेवलपमेंट करूंक यूज करता आसची तशें आमगेले गांव उद्धार जाता डेवलप जाता गांव सोडवची परिस्थिती आसना म्हणून आमी अपेक्ष करताची आनी अशीची आमी मुखारी हाजी वयरी पांय दवरून मुखार वच्चा म्हणून हांव लेखता आनी सुधीर तुमी आजी आमगेलो तुमगेले अमूल्यवाद म्हणटाची अमूल्य टायम वेळ आमगेलो कळल्याक मस्त धन्यवाद विश्व कोंकणी तर्फेन तुमकां हांव आनीक मुखारी हेल्प जनाक सहाय तशी जावो म्हणून हांव सांगता आनी आमगेले विक्षकांकय तुमी तुमगेलो टायम आमगेलो दिल्ल्याक मस्त धन्यवाद.